बुद्धिस्ट तत्वशास्त्राच्या एका घराण्याप्रमाणे तत्वशास्त्र म्हणजे फिलॉसॉफी मनशांचे 4 पंगड ग्रुप्स करूं येतात. पयलो पंगड, ह्या पंगडांत आजच्या मनशांच्या जिवितांत थोडो उजवाड आसता, पूण तांचे भोंवारी तांकां काळोख दिसता, देखून ती उजवाड सांडून काळोखांत वेतात. दुसरो पंगड, ह्या पंगडांत आसचीं मनशां तांच्या जिवितांत काळोख आसा आनी पयस तांकां चड काळोख, ताका आमी कोंकणीन अंधकार म्हणटा, तो तांकां दिसता. म्हणजे ती काळखा थावन त्या चड काळखा कडेन अंधकारा कडेन वेतात. तिसरो पंगड, ह्या पंगडांतलीं मनशां तांच्या जिवितांत काळोख आसा आनी तांकां पयस इल्लो उजवाड दिसता, ती काळोख सांडून उजवाडा कडेन वेतात. चवथो पंगड, ह्या पंगडांत आसल्या मनशांच्या जिवितांत उजवाड आसा, पूण पयस तांकां चड उजवाड दिसता, देखून ती उजवाडा थावन उजवाडा कडेन वेतात. आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, तर आमी खंयच्या पंगडांत आसूंक जाय ताची जाप आमकां आयच्या चड करून पयल्या आनी तिसऱ्या वाचपांत मेळ्ळी. आमी उजवाडा थावन उजवाडा कडेन वचूंक जाय. आमी उजवाडा थावन काळखा कडेन वचूंक जायना आनी काळखा थावन काळखा कडेन वचूंक जायना, तर आमी जेजूची शिसां न्हय. मागीर आमी इगर्जेक येवं, गळ्यांत कुरीस घालूं, नोवेनां करूं, फेस्तां करूं, कितेंय करूं, आमी जेजूची न्हय. जे कोण आपूण जेजूची म्हणटात तांकां आसा ती एकूच वाट, काळखा थावन उजवाडा कडेन, उजवाडा थावन उजवाडा कडेन वचूं. आनी जेजूच म्हणटा, आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू म्हणटा, तुमी हे भुंयचें मीठ आमी जाणा जेवणाक रूच हाडटा आनी आदल्या काळार आनी आतांय कांय प्रमाणान वस्तू सांबाळूंक मीठ वापरतात. देखीक मासली पाड जावं नये म्हणून मीठ घालून सुकयतात, ताका आमी खारें म्हणटा. तोरां आमी मिठाक घालता, अशें मीठ मासूय मिठाक घालतात आनी सुकयतात. अशें मीठ वस्तू कुसानासतना दवरता, जेवणाक रूच दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी मीठ जावंक जाय, पूण मीठच जर तर खारसाण सांडून घेता, मागीर तें कित्याक उपकारता? हरशें मिठाची खारसाण वचना, तें वापरतोच मागीर ती खारसाण वता. पूण जेन्ना आमी नवें मीठ हाडटा तें खारूच आसता, पूण ताका जर खारसाण ना, कांय फायदो ना त्या मिठाचो. पूण जेजू म्हणटा, तुमचे भितर जर मीठ ना, तुमचे भितर खारसाण ना, मागीर तुमी दुसऱ्यांक जेवणाची रूच कशी हाडतल्यात, तांच्या जिवितांत तुमी कशी खारसाण दिवंक शकतात? जेजू विचारता. मागीर जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड जायात. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. आमी जेजूच्या उजवाडांत चलता, देखून आमचो उजवाड हेरांक पावूंक जाय. कोणी दिवो पेटोवन लिपोवन दवरिना, तो वयर दवरता. आतां आमचे कडेन 20 दिवे आसात. जेजूच्या काळार असले दिवे नासले, तेलाचे दिवे आसले. आनी आतांय कांय जाणांच्या दुबळ्या लोकांच्या घरांनी, चड करून गोंया भायर, आजून 20 दिवे नात. तेलाचे दिवे ती वापरतात आनी पेटोवन वयर दवरतात, कित्याक उजवाड पडूंक जाय. जेजू म्हणटा, तुमी उजवाड जायात दुसऱ्यांक. म्हज्या जिवितांत जर काळोख आसा, मागीर हांव दुसऱ्यांक कितें उजवाड दितलो?
म्हणजे हांवें पयलें म्हजें जिवीत जाग्यार घालूंक जाय, तेन्नाच हांव दुसऱ्यांच्या जिवितांत मीठ जाता आनी उजवाड जाता. आनी हें आमी कशें जावप, ताची जाप आमकां आयच्या पयल्या वाचपाक मेळटा. इसायास प्रवादी म्हणटा, तुमी भुकेल्ल्यांक जेवण दियात, कोणाक रावूंक आसरो ना ताका आसरो दियात, कोणाक नेसण ना ताका नेसण दियात, कोण अनितीक सांपडल्यान तांकां नीत दियात. आनी हें तो म्हणटा खंयच्या संदर्भार. आमी पयलेचे 6 वेर्स वाचूंक जाय त्या अध्यायांतले. आयचो वाचप आसा इसाया 58 58 चॅप्टर, वेर्स 6 उपरांत आमी आयकलें. ताचे पयलींचे वेर्स आसात, तातूंत इसायास प्रवादी म्हणटा, देवाक कसलो उपास बरो लागता, जो तुमी करता तो उपास न्हय म्हणटा तो. तुमी उपास करूंक जाय वो दुसऱ्यांचें बरेंपण तुमी पळोवंक जाय, दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय. आनी आमचें जिवीत पळोवन हेरांनी जेजू लागीं येवंक जाय. आनी हें जेजू आमकां सांगता आयच्या 3ऱ्या वचपान. आमची वळख, आमी क्रिस्तांव म्हूण आमची वळख कोणें कशी धरूंक जाय? आमच्या नेसना वयल्यान, आमच्या खाणा जेवणा वयल्यान, आमच्या शिकपा वयल्यान, आमच्या सभाये वयल्यान न्हय. आमच्या जिवितांतल्यान आमी उलोवची रीत, आमच्या जिविताची चाल हेरां परस वेगळी आसूंक जाय. तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक उजवाड जाता, दुसऱ्यांच्या जिवितांत मीठ जाता. ना तर जाल्यार जें आमी करता पळया कांय फायदो ना. आनी आमकां असल्या क्रिस्तांव मनशांची आज गरज आसा. आमकां आंकडो नाका आज. आमकां जाय तो क्रिस्तांव लोक जाय असो ना, थोडो पावता. पूण सारकी तांच्या जिवितांत खारसाण आसा. कसली खारसाण? जेजूची खारसाण. तांच्या जिवितांत उजवाड आसा. कसलो उजवाड? जेजूचो उजवाड. आनी तेन्ना ती खारसाण आनी तो उजवाड हेरांक वांडटात आनी हेरां जेजूशी येतात. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बरें करता तें हांवें करूंक जाय म्हाका मान मेळूंक न्हय. हांवें तें सगळें करूंक जाय देवाच्या मानाक, देवाचे महिमेक. हें आमी समजून घेवंक जाय. जायते फावटी आमचो लोक जायतें दान दिता, बरें करता, पूण नांव जोडूंक तें काम राजकारणी मनशांचें. राजकारणी पळय कितें केलें जाल्यार रोखडोच फोटो काडटात आनी मागीर पत्रांचेर घालतात, कित्याक तांकां तें जाय. आमी तें केलें, आमी हें केलें म्हूण गाजोवपाक. बरें, ती तांची पद्दत. आमची पद्दत ती न्हय. आमची पद्दत आमी करूंक जाय दुसऱ्यांक बरें, घुटान करूंक जाय. आनी जें कितें घुटान आमी करता दुसऱ्यांक, देव पळयता आनी देव आमकां इनाम दितलो. म्हणटच आज आमी जेजू लागीं मागुया, सायबा आमच्या जिवितांत तुजी खारसाण, तुजो उजवाड तूं रिगय आनी आमी हेरांच्या जिवितांत खारसाण आनी उजवाड दिवंक तूं आमकां तुजी कृपा दी.